Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. भारतीय जनता पार्टी खात्री आसा कारण पुराय गोंयभर 191 ग्रामपंचायतींतल्यान मतदान जाता आसतना आमकां पूर्ण बहुमत उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय जिल्हा पंचायतीचेर मेळटलें। गोंयचो लोक जो पळय भायर येतलो इलेक्शनाक तो बीजेपीचो न्हू, तो बीजेपी एगेन्स्ट वोटींग जातले। आनी हांव गोंयच्या लोकांक मागता की तुमी कोविडाक भिनाका आनी व्हडा संख्येन येवन वोट मारा। Good response from people. Even the old people are coming. You all must have seen. So it's a very good sign. The party people and the chief minister is doing a very good So I look at it, there is no problem whatsoever. सगळ्यांक हात जोडून हांव विनंती करतात तुम्ही घरांतल्यान भायर सरात। इलेक्शन कमिशनरान हांगासर कोविडाचे SOP सगळेचे पालन केलेले आसात। तरी आसतना हांव तुमचे कडेन मागतात मास्क घालात, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा आनी सॅनिटायझर वापरात आनी विसरू नाका। सबंद जगात कोरोना लागलेल्या खातीर हें इलेक्शन उरलेलें आसा तेन्ना तें आयज हे 12 डिसेंबराक जाता तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता की मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन एका बरोपैकी प्रतिसाद दिवचो। जे काम चल्लां देशान आनी राज्यात त्या गोंय राज्यात नक्कीच जिल्हा पंचायत हे दोनूय म्हणजे दक्षिण आणि उत्तर गोवा हे दोनूय आमचे कडेन येतले आणि खास करून मांद्रे मतदारसंघात माझ्या मतदारसंघात ते नक्कीच निवडून येतले। आणि वचत थंय सध्या MGचे हे दिसता वारे दिसता आणि म्हाका दिसता हे तिनूय आमचे आहा ते सीट्स 100% येतात। हांगासरलो कोलवाळ आनी जो सिरसय मतदारसंघ हा हो दोनूय इंडिपेंडंटांचो विजय जातलो। एरोप्लेन हे जिखून येतले। मी 101% हे दोनूय सीट जे आहा जे आमकां थिवी मतदारसंघाक लागता हे आमी निश्चित विजय जातले। निवडणुका आसा पण सुरवातीक आमकां दिसतालें की उत्साह आसना पण बऱ्या तरेन सगळ्या पोलिंग स्टेशनाचेर मतदान केंद्रांचेर मतदान करप सुरू आसा। हांवें गोंयभर ज्या तरेन आमकां रिपोर्ट येता त्या प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीक बरें फेवरेबल अशें सगळ्या बुथांचेर आनी सगळ्या मतदारसंघा भितर जाता। कोविडच्या टायमार मात्री वोटींग मातशी कमी दिसता, पळोवपाक गर्दी कमी दिसता पण खात्री आसा जशें वाडटा तशें लोक येतले भायर। लोकां कडेन सगळ्यां कडेन अपील आसा की वोट करतना वेवस्थीत जो मनीस आसा जो कॅन्डिडेट आसा ताका विचार करून वत करा। ही कामां योग्य पद्दतीन जातात हें पळोवन हो कल भारतीय जनता पक्षा कडेन आसा अशें म्हणपाक हरकत ना। डेफिनेटली ह्या म्हाज्या कामाचो पोचपावती म्हाका ह्या इलेक्शनाक दितले अशें म्हाका दिसता। इलेक्शना आमगे लोकांक म्हाका कॉन्फिडन्स आहा न्हू, म्हगे बाळाले क्वेश्चन्स लोकां तो म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आहा कित्याक चर्चिल म्हणटा तेका तेमी केन्ना सांगलो ना आनी लोकांक आमी एवेर केला कशें कितें जातलें ते BJP गव्हर्मेंट आमकां कशें त्रासान घातलेली। ती पयला आतां डबल ट्रॅकिंग करपाचें कोलशाचे पयला बिची कशी काय जातली, ट्युरिजम काबार जातली। ट्युरिजम काबार जाले जाल्यार लाखांनी लोक आमचे बेकार पडटले। माने म्हाका दिसता म्हजो आज कवळे पंचायतीचो जिल्हा पंचायत म्हजो मतदारसंघ जावन आसा आनी खास करून महिला वर्ग तरणाटे मतदान करतात परत जाणटे जेंकां कोणाक शक्य आसा तांकां तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें म्हजें कळकळीची विनंती। थोडेशें म्हज्या गांवांत तरी बाबा म्हाका अशें म्हणून दिसता की कोविडा संबंधी मोठ्या प्रमाणात लोकां भितर भंय ना। तरी आसतना लोक शादूर आसात, जागृत आसात, मास्क वगैरे लोक वापरतात आणि त्यानुसार म्हाका दिसता की इलेक्शनच्या प्रोसेसाक ताजे बाधिकार कांय ना। गोंयकार बेजिकली सुशेगाद आनी ते प्रमाणात सुटी आसा आनी जिल्हा पंचायत इलेक्शन वचूंक जाय न गेल्यार जाता अशें थोडेशें मातशें आसता। त्यामुळे लोक एखादी म्हणजे मातशें भायर सरपा बीन हें जातलें ते कोविडाक लागून अशें न्ही। जी मतदान पत्रिका आसा त्याचेर 2 भाग आसा। फाल्यां सकाळीं गव्हर्मेंटाक जर कोणाकूय मतदान पळोवपाक जाय ह्या मनशान कोणा मारला ते मतदान पळोवंक शकता विच इज हायली ऑब्जेक्शनेबल टुवर्ड्स द लॉ। ह्या फावटी संबंद गोंयांत जे मगो पक्षाचे उमेदवार 17 उमेदवार उबे रावल्या तांचे विशीं आमकां खूब आस्था आसा। गोंयच्या लोकांनी हेचेर विचार करपाक जाय। भारतीय जनता पक्षान कितें काम केलें 10 वर्सांत 12-13 वर्सां काँग्रेसीन तोडफोड करून कशें काम केलें आनी पयलीं 17 वर्सां मगो पक्षान केल्लें काम
कितें आसा हाजेर जाणकारांनी आतां मुखार येवन भुरग्यांक सांगपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. What we have done is all COVID last 1 hour they have kept from the collectorate office. They have kept the last 1 hour for COVID patients. Arrangements all day will be done by them only. We are only primary health center Kortalim is in charge of seeing whether they are maintaining proper social distancing, whether they are wearing masks and using hand sanitizers. आडून उडयलां म्हणजे तेमचें एक हें आहा म्हणजे इलेक्शन कोरया कित्याक पयले तर खबर जाल्ली इलेक्शन जानेवारी म्हणून आनी आतां सडनली लोकांक आमचे कॅन्डिडेट आहाय तांकां सारको प्रचार करूंक मेळना, लोकांक वोटींग कार्ड मेळनाय आनी हे भाशेन लोकांचेर जायते परिणाम जाला. हांव सकाळीं 8 भायर सरलो तेन्ना हांव बूथ वायज पळयता की लोकांचो रिस्पॉन्स आसा, बरें मेंटेनन्स बरें केलां गव्हर्मेंटान. म्हाका दिसता डिस्टन्स लोक सांबाळून बरे भाशेन वोटींग करता आनी पर्सेंटेज आसा बरी. हांव आतां बूथ नंबर 16 मुड्डीर आहलो थंय आसा लोक बरो मेंटेन करून वोटींग करता. पूण जालां तितलें व्हडलेंशें ना मुवमेंट, पूण म्हाका दिसता हेज्यान फुडें लोक भायर सरतलो कित्याक लोकांचो मुवमेंट दिसती पडटा, बरो आसा रिस्पॉन्स. वोटींग बरो, लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा आनी बरें चल्लां वोटींग. ना कितले अशें जाता दिसता तुमकां? म्हाका दिसता 70% तरी सावड्ड्यान वोटींग जातलें. आतां पर्यंत 35-40% वोटींग जाल्लें आसा 12 म्हटल्यार. सो इवनिंग म्हटल्यार 70% वोटींग जातलें. कलांगुटान आसूं, सुकूर आसूं, मागीर रेज बागोज आसूं, हे सगळे म्हणजे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, परवरी और कलांगूट हे आमचे फेवरान आहा. इवन शिवोलीम आमचे फेवरान सिटां जिखपाचें आहा. The Congress party has got dedicated vote in Kurtori constituency. Regional has a big stake in Kurtori. So regional figure was that you better ask him. I don't want to comment on that. That you have to ask him. तो कोणा बरोबर आहा आनी तो कोण आनी तो कितें करता that he knows better. You know, inexperience पडे आहा तेजेर हांव उलोवपाक सोदना. I'm an experienced man and I'm quite a mature politician. So I can't comment on somebody who is not, let us not waste time in commenting on people. तेक जाय तेजे कमेंट करपाक गरज ना. We are always with the people. म्हणजे लोकांक कितें जाय तें करपाचें आमगे प्लॅन. आनी एक मनीस कुडतर जर कोण पावता लोकांक कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी तो एक रिजनल जाय. हेरां हांव कोणाक कांय उलयना. आनी आतां एक दीस चड मेळनाय, 7 days मेळ्ळे तरी आसतना आमचे 7 days आमगेली आखी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कॅप्चर केल्या आनी आमकां रिस्पॉन्स सारकें बरें आहा. आमी 100% आमी शुअर आहाय आमी हिंगा ट्रू जातले अशें म्हणून. त्या इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेट आसा पळय ते भायर सरता म्हणजे ते लोकांक काडपाक जाता. ह्या इलेक्शनाक तुका कोण व्हडलें फोर्स करपाक वता न्ही, आपल्याक खुशी येवपाचें. स्वार्थाचें राजकारण जे म्हणजे लोकच्या अगेन्स्ट वचून जे राजकारण चल्लां तेजे अगेन्स्ट एक चीड आसा लोकां मदीं आनी ती ह्या वोटिंगांतल्यान डेफिनेटली दिसतली. म्हाका दिसता की हो एक चान्स आसा लोकांक ती चीड व्यक्त करपाक आनी ह्या चीड जेन्ना व्यक्त करतकीर जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना म्हाका दिसता ह्या पार्टीनी खंय तरी आपलें राजकारण बदलपाक जाय. कसो आसा मूड लोकांचो आतां पर्यंत इलेक्शनाक? सध्या आतां इलेक्शनां आमी पळोवंक गेल्यार झडपी इलेक्शनाचें कंडिशन सध्या तरी आमच्या काँग्रेस पक्षाची बरें आसा. तें आज कोरोना COVID-19 लागून जे फायट व्हरून 9 म्हयन्यान आज इलेक्शन जाता आनी लोकां रिस्पॉन्स बरो आसा सांगता. पॅनल आमी नक्कीच आसतले आमचे आनी BJPचो झेंडो आसतलो. कित्याक ज्या भागांनी आतां हांव केपें तालुका, सांगे तालुका, काणकोण तालुका, धारबांदोर तालुका ह्या भागांतल्यान म्हाका सध्या आतां न्यूज येता तो प्रमाणे सल्सिडचो अजून क्लियर जालो ना. त्या आदाराची म्हाका पयली खात्री आसली आनी आतां ज्या पद्दतीन लोकांचो कल आसा, ज्या पद्दतीन लोक आयज जे हे जाल्ले आसात त्या वातावरणाचेर कळटा की 100% आमी मायनिंग बेल्ट BJP वांगडा रावतलो. म्हणजे साऊथ गोवा भितर आमी नॉर्थ आनी साऊथ दोन्ही कडेन जिल्ल्याचेर अध्यक्ष म्हणून आमचे पॅनल आमचेच आसतले भाजपचे.